ओबीसीन तुमचं गव्हर्नमेंट काल सीएमान तुमच्या दिनपरा म्हटलं ओबीसीक रिझर्वेशन दिवंक जाय. सांजचे नोटिफिकेशन येता नो ओबीसी. पण हांव एक क्लियर आसा, पंचायत निवडणूक आणि हे इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इट इज नॉट अ पार्ट वे स्टेट इलेक्शन कमिशन कॅन डिसायड अँड गिव्ह. वी गिव्ह रिस्पेक्ट टू स्टेट इलेक्शन कमिशन. पूण ओबीसी भायर दवरतले. आता वी हॅव हॅड कंप्लेन्स इन आवर ओन एरियाज जंय एससी रिझर्वेशन दिल्ले आसा. एससीक ऑलरेडी कोऑप्टेड मेंबर्स असतात आणि एससी रिझर्वेशन एडिशनल दिल्ले आसा. थोड्या पंचायतीचे जंय रिझर्वेशन जाला, इट इज नॉट ओन्ली परवरी पर्सी, बार्देजान जावं बाकी कडेन जावं, जंय पॉप्युलेशन वायज तशें दिल्ले ना. आज समज आमी विचारता जाल्यार स्टेट इलेक्शनान नोटिफाय केल्या म्हणटा. सरकाराक आज मुख्यमंत्र्याकडे उलयल्या, सदानंद शेठ तनवडे बाबाकडे उलयल्ले आसा की ही प्रतिक्रिया जे कार्यकर्ते जे वावुरल्या जांकां पंचायतीक उबे रावंक जाय आणि जे रिझर्वेशन नाल्यार बाकीचे आसा थिंग हॅज टू बी व्हेरी क्लियर. सो गव्हर्नमेंट अँड स्टेट इलेक्शन कमिशन हॅव टू बी व्हेरी क्लियर ऑन हाऊ वी आर मुव्हिंग अहेड. अँड आय एम ऑफ दॅट ओपिनियन की खंय काढले खंय मारले न्ही. लेट इट बी फ्री अँड फेअर इलेक्शन. स्टेट इलेक्शन कॅन डू इज जॉब. बट इन टर्म्स ऑफ रिझर्वेशन समज एससी केले जाल्यार ओबीसी कित्याक ना हो प्रश्न पडटा. आणि ओबीसी समज करपा जाय आनी ऑगस्ट 10 गायडलायन दिल्ली आणि त्या टायमा भितर समज गव्हर्नमेंटान सांगिल्लें आमी तुका सगळे डिटेल्स दिवपाचें काम केल्लें जाल्यार अशें कितें जालें की काल शुक्रारा सांजचें एकदम नोटिफिकेशन आयलें. कोणें काडलें, कित्याक काडलें, हे प्रश्न आज आमकां लोक विचारतात. आमी सरकारान आशिल्ल्यान वी आर ऑल्सो एम्बरेस्ड बिकॉज वी डोंट नो हाऊ इट हॅज हॅपन्ड. वी हॅव कन्वेड आवर सेंटिमेंट्स. ओबीसीचे आरक्षण समज आशिल्ले, रिझर्वेशन आशिल्ले जाल्यार बाकीचे आशिल्ले, हे प्रॉपर कॉन्सोलिडेट जावपाची गरज आसा. वी नीड टू हॅव अ व्हेरी क्लियर व्यू पॉयंट फॉर अ फ्री अँड फेअर इलेक्शन फॉर एव्हरी पर्सन अँड एव्हरी एरिया टू डू. इतले वर्सां समज आयिल्ले आसा अंदू गव्हर्नमेंटान स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिले फॉर फ्री अँड फेअर इलेक्शन. कित्याक एलिगेशन्स आशिल्ले. वी आर ऑल्सो विथ इट. पूण वेन वी आर कमिंग अप विथ अ पर्टिक्युलर स्टेट इलेक्शन इज कमिंग अप देर हॅज टू बी सम जस्टिफिकेशन. केले धरले आणि मारले काय म्हाका काय कळना. सो आय थिंक these sentiments are spreading all over the state. Every elected member who was contesting is suddenly finding injustice done to him in whatever manner. Every reservation done, there is no justification to this. And justification जे reservation जे आहे reservation consider न करता OBC सारखेले they have declared. So I think we have asked the Chief Minister to intervene. By Monday we should know what exactly is happening. That injustice cannot be done for people in wards who would like to contest. So this needs to be changed. I cannot comment on what state election commission is the authority to declare elections. But करता असताना सगळ्यांक घेऊन करपाक जाय ह्या खातीरूच तांकां दिल्लें. नाल्यार आमी करता आनी ते करता हातून फरक कितें उरलें. सरकाराचेर एलिगेशन येता म्हणून स्टेट इलेक्शनाक दिलें. आता स्टेट इलेक्शनाचेर एलिगेशन येवंक लागलें कित्याक रिझर्वेशनाच्या भानगडीन तांणी कितें केलें. करपाची कितें गरज आशिल्ली. जेन्ना सरकारान मुख्यमंत्र्यान काल दनपारां सांगलां की थोड्याच दिवसात आमी सगळ्यांक घेवन करून तांकां दिता जाय तशें. हायकोर्टाचे मान्यता घेवन सगळें केलें. सो वेर वॉज द क्वेश्चन ऑफ डुईंग समथींग मोर टू इट. नाव सडनली दीस थिंग्स हॅव कम विच हॅव क्रिएटेड अ चर्निंग ऑल ओव्हर द स्टेट. म्हजी पंचायत तुजी पंचायत म्हणून ना. कित्याक पीपल कोविडा वेळार बाकीच्या वेळार हे पंच मेंबर जे वावुरले हू आर हॅव्हिंग पॉलिटिकल एम्बिशन्स आय थिंक नीड अ चान्स टू कॉन्टेस्ट. आणि ते कॉन्टेस्ट करपाक सडनली यू आर कटिंग ऑफ विदाउट अ जस्टिफिकेशन. आय थिंक इट इज नॉट डन. आय हॅव कन्वेड माय सेंटिमेंट्स टू चीफ मिनिस्टर अँड द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी कित्याक हे आमकां इफेक्ट जावंक शकता. आणि ताज्या खातीर ड्यू करेक्शन्स अँड प्रॉपर जस्टीस नीड्स टू प्रिवेल एज फार एज द इलेक्शन्स आर कन्सर्न. ज्या जबाबदारीन सरकारान स्टेट इलेक्शनाक जबाबदारी दिल्ली त्या जबाबदारीन स्टेट इलेक्शनाक काम करपाची गरज आसा इतलें हांव सांगपी.